आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. तायची वर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार. तुमकां समेस्तांक आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. आयचो अंगडो आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो 30वो अंगडो आनी आयच्या अंगड्याक आमी विसरलो विशय जावन आसा कोंकणी दीस, तारीख आनी वर्सां. कोंकणी संवसारांत कोंकणी विशयाक लक्ती जाल्ले विविध संस्थे आसूंक पुरो वा विविध निर्धार आसूंक पुरो, ह्या निर्धाराक आनी ह्या विशयाक लक्ती जाल्ले दीस, वर्स आनी तारीख आयच्या अंगड्यांत आमी जाणा जावया. आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक जावन आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर. हर एका अंगड्याच्या पयल्या लाकी विनराक धर्मार्थ भलायकी तपासणी करूंक फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड आनी इनाम जावन दितात. तांच्या सांगाता आमच्या कार्याक सांगात दिल्ली आसात मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, तशेंच ला केनीस केक शॉप, रेक्सिन सेंटर, आयडियल चिकन आनी वी टेक इलेक्ट्रिकल्स. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल कितें ते आमी पळया. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार येवन जाला. आंबेंबळ सुब्बाराव पायन केनरा सलियांचे इस्कॉल स्थापन केल्लें वर्स आनी दीस खंयची. आंबेंबळ सुब्बाराव पायन केनरा सलियांचे इस्कॉल स्थापन केल्लें वर्स तशेंच दीस खंयचो म्हणून तुमी आमकां सांगूंक आसा. थंयसर तुमकां 4 ऑप्शन आमी दिल्लीं आसात. पयलें ऑप्शन आसा 1994 जुलैची 7 तारीख. दुसरो ऑप्शन आसा 1896 जुनाची 7 तारीख. तिसरें ऑप्शन आसा 1849 जुनाची 7 तारीख. आनी चवथें ऑप्शन आसा 1896 जुलैची 7 तारीख. आनी हांगासर पयलो उलो आयच्या अंगड्याचो मोनिका कुलशेकर तावन. मोनिका बाय नमस्कार. नमस्कार तुमका. सो मोनिका बाय सवाल पळयला न्ही. वय 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 कितें जाप कितें म्हणटा आतां. डी बी डी म्हूण कळना इल्लें वाचून सांगल्यार बरें म्हण दिसता. ऑप्शन सी म्हणटात की 1849 जून 7. ओके, देव बरें करूं मोनिका बाय उलो केल्ला का. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो हर एका बुधवारा प्रसार जावचें कार्य आमी दोगी सजारा रिलोडेड 2 सीझन जाली आनी आज ह्या संदर्भात 3रे सीझन आमी सादर करनासतना 3ऱ्या सीझन सुरू जावन लागीं 30 हफ्ते गेले म्हणटा आसतना पातयेवंक जायना परच्या परत 3रे सीझन आराम जाल्ले बरें म्हण जाता. पूण तरी 30 एपिसोड दळूत जाले म्हणटा आसतना विविध विशय आमी दळूच कवर केल्लीं आसात. आनी फुडल्या दिसांनी तुमकां खंयचे विशय जायचे म्हण बघता कोंकणीक लक्ती जाल्ल्यो, कोंकणी संवसाराक लक्ती जाल्ल्यो जरूर तुमी आमकां तिळसियेत आनी तुमच्या अभिप्राया प्रमाणे फुडल्या दिसांनी तो विशय ह्या कार्यार सादर करूंक आमी प्रयत्न करता म्हण सांगून मुखलो उलो हांगासर आसा शिरताडी तावन मनेस्त अमरोज लायन आसा. अमरोज बाब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. शिरताडी कितें करता तुमी. आमी घरात. कितें जाप म्हूण सांगतात. बी बी ऑप्शन बी म्हणटात की. होय जून 7. ओके 1896 जुनाची 7 तारीख म्हणटात. होय होय ओके, देव बरें करूं उलो केल्ला का. ओके ओके.
मुक्ल उलो हांगासर आसा सिद्ध कट्टे तावन लिडिया बाय लायनर आसा. लिडिया बाय नमस्कार. नमस्कार सर. सो लिडिया बाय सांगा ती भुरगीं हालो म्हणल्यार बरें जालें म्हाका. वय. ओके जाप कितें म्हण सांगतात तुमी. ऑप्शन बी 1894 जून 7. 1894 जून 7 जुनाची 7 तारीख 1896 म्हणटात. वय सर. इल्लें इल्लें चिंता सवाल कश्ट म्हूण बगलें वय इल्लेशें कश्ट म्हणून दिसता. केदाळे सुलाभ दिल्यार जायना न्ही त्या खातीर आज इल्लेशें कश्ट आसूं न्ही म्हूण पूण इल्ले प्रयत्न केल्यार जबाब तुमकां मेळटा. जायच. बदलूंक काय जाय गी लिडिया बाय. सांगा सर. ऑप्शन बदलूंक काय जाय गी चेंज करूंक जाय गी. 10th आसो न्ही सर. बी. 10th आसूं न्ही म्हणटात गी. वय. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्या हाका. देव बरें. ओके फुडलो उलो आसा नीट पडली तावन स्विनल. हॅलो स्विनल. हॅलो. स्विनल कितें करताय. शिकोन आसा. शिकून आसाय खंयच्या क्लासींत. 5th. फिफ्थाक कोंकणीन कितें म्हणटात. ऑप्शन 5वे. 5व्या क्लासीन शिकून आसाय न्ही. हां आतां जाप कितें म्हणून सांगलां तुका. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी म्हणटाय गी. वय. गॅरंटी गी. वय. ओके कोणें सांगून दिलें गी तुवें सांगचें गी. मम्मीन. मम्मीन सांगून दिलें गे. एखाद्या वेळा जाप सारकी ना जाल्यार कितें करया. खाई ना गे. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्या हाका. मुकलो उलो हांगासर आसा शिरताडी तावन पीटर लायनर आसा. हॅलो. हॅलो. नमस्कार. नमस्ते कसो आसा. हांव बरो आसा. शिरताडी तावन दुसरें कॉल आयच्या अंगड्याक काय लागीं आसात गी एकतकार आसात गी. न्ही 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 एक्चुअली हांव दुबय तावन शिफ्ट जाला इंडियाक. पयली फावटी लायफान हांवें कॉल करचें तुमकां लागला नंबर. वय गे. वय. ओके बरी खुशी जाली आज कॉल तुमकां लागले म्हणल्यार. आमच्या कार्य तुम्ही पळोवंत आसलात म्हण दिसता मस्त तेंपा जावन. वय वय पळोवंक आसा. म्हाका एक्चुअली लँग्वेज गोत्तू ना. आरू मुरू गोत्तू ना कित्याक हांव भायर दुबय जल्मलो व्हड जालो. लेकीन म्हाका कोंकणी म्हजी मायभास त्या देखून गांवाक आयला. तुम्ही कोंकणी उलोवंक आयकतना खंडीत जावन तुमकां आरू मुरू गोत्तू ना म्हणल्यार बरें म्हाका बोगाप येना. बरें कर उलोवन आसात. देव बरें करूं देव बरें करूं. जाप कितें म्हण सांगता आतां. ऑप्शन बी 7 जून ऑप्शन बी. जुनाची 7 आमी कोंकणी शिकया जायत गी. जुनाची 7 तारीख 1896 म्हण येत गी. वय वय करेक्ट ऑप्शन बी. ओके ओके हांवें तुमकां सांगूंक सांगलें तुमी इल्लें कोंकणी शिकल्यार बरें जाता त्या खातीर. देव बरें करूं आनी तुमकां ऑल द बेस्ट आनी शुभकामना तुका आनी दायजी वर्ल्डाक. येस देव बरें करूं उलो केल्ल्या हाका. मुकलो उलो हांगासर आसा पेर्मनूर तावन स्टेनिल्ला लायनर आसा. हॅलो स्टेनिल्ला. हॅलो. स्टेनिल्ला नमस्कार. नमस्ते. हाच्या आदी उलयला गी स्टेनिल्ला कडेन. प्राइज मेळ्ळा गी काय. ना मम्मीक मेळ्ळा. मम्मीक मेळ्ळा गी. खंयचे प्राइज मेळ्ळा. केक. हां गेल्या हप्त्यार मेळ्ळा. कितें बूक मेळ्ळा गी. बूक न्ही अशेंच प्राइज. अशेंच प्राइज मेळ्ळा न्ही. आतां आज तुका प्राइज मेळ्ळ्यार मागीर डबल धमाका पार्टी जाय जे. जाप कितें म्हणटा स्टेनिल्ला. 1894 जून 7. 1894 जून 7 ऑप्शन बी म्हणटाय गे. ते डी आसा बी आसा एकच आन्सर जालो दोनी. डियांत बदलावण आसा. डियांत जुलय 7 तारीख आसा. बियांत जून 7 आसा. इल्लें चिंतून पळोवचें बदलूंचें जाल्यार बदली येत. सगळ्यांनी बी म्हणून तो सांगला. बी ना बी. बी की डी. बी जून 7 म्हणटाय गे. वय. पण अनेक फावटी चिंत मागीर सुरसुरचें नाका. एखाद्या वेळा ऑप्शन डी सारकें जाल्यार. ना जूनच म्हणटाय गे. वय. ओके देव बरें करूं. मुकलो उलो आसा सल्वोदर बाब कंकनाडी तावन आसा. सल्वोदर बाब नमस्कार. नमस्कार कशे आहात तुम्ही. बरो. हांव बरो आसा. तुमी. हांव बरो आसा. सवाल कशे आसायचे. सवाल बी 1894 जून 7.
1894 जून 7 ऑप्शन बी तर म्हणटात की तुमी वय वय बदलूनचे नाका गेल्ले चिंता थंय जुलय आसा जुलय 7 तारीख आसा 2 इसवी दिल्या बदली ना हा खंय इस्कोला काय वचोन पळोवन आयलात गी वा केनरा गर्ल्स स्कुलाक वचोन खंय पळोवन आयलात गी आत्ता कन्फर्म करूंक सांगात कसा वय गे वय 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 ओके वय जाऊ दे देव बरें करूं सल्वोदर बाबुलो केला का येस मुकलो उलो हांगासर किन्नी गोळी तावन सलीन सिक्वेरा लायनर आसा सलीन बाय नमस्कार नमस्कार तुमका आता जाप कितें म्हण सांगता आता ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1894 ಜೂನ್ 7 ऑप्शन बी म्हण सांगता तुमी ने होय देव बरें करूं उलो केल्ल्याक मुकलो उलो हांगासर आसा परमनूर तावन सरिता लायनर आसा हॅलो हॅलो हा सरिता परमानूर येस तावन सरिता बाई कितें करता तुमी हांव घराच आसा जाप कितें म्हणटा आता हा बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी म्हणटात की 1896 जुनाची 7 तारीख जून 7 एक पुढे ऑप्शन डी पळया 1894 1894 जून 7 जुलै 7 नाही म्हणटात की ना ना बी म्हजे लेकर बी देव बरें करूं सरिता उलो केला थँक्यू येस ओके थँक्यू ओके आनी येदोळ पर्यंत पयलें सवाल तुमी पळयल्लें आसा तारीख दीस इसवी इल्लेशें कन्फ्युजींग आसलें म्हूण म्हाका कळयत आसा सारकी जबाब कितें म्हूण पळोवचा की पयलें ह्या हप्त्याचे सवाल कितें म्हूण पळया हप्त्याचे सवाल अशें आसा सान फ्रांसीस सावेर गोंयचे धर्नीर पयलें देंवयल्लो दीस आनी वर्स खंयचें तुमकां थंयसर ऑप्शनां दिल्यांत 1540 मेयाची 5 तारीख ऑप्शन एयांत एप्रिलाची 6 म्हणली तारीख आसा ऑप्शन बी 1540 मेयाची 5 तारीख ऑप्शन सी आसा 1543 एप्रिलाची 5 तारीख आनी अखेरेचे ऑप्शन आसा 1542 मेयाची 6 तारीख सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचो आनी व्हॉट्सॲप करूंक आसचे नंबर येदुळूचो तुमचे लागीं सेव आसतलें ना तर 9380433073 ह्या नंबराक व्हॉट्सॲप करता आसतना नांव गांव जाप आनी तुमचे कॉन्टॅक्ट नंबर घालून तुमी आमकां धाडचें आयच्या अंगड्याचें पयलें सवाल आनी त्या सवालाक जवाब कितें म्हूण आतां पळोवचो वेळ आयच्या अंगड्याचें पयलें सवाल आसलें आंबेंबळ सुब्बाराव पायन कॅनरा सलियांचें इस्कॉल स्थापन केल्लें वर्स आनी दीस खंयचे म्हणून आनी ह्या एका सवालाक 2 रितीचे वाद आसा आनी अधिकृत दाखल्या प्रमाणे सारकी जबाब आसा 1896 जुनाची 7 तारीख कोणे सकड उलो करून जबाब दिवचे प्रयत्न केला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो आदल्या हप्त्यांत आमी व्हॉट्सॲप सवाल तुमकां विचारलेले आसा तर ह्या व्हॉट्सॲप सवालाक सारकी जाप कितें म्हूण पळोवचे वेळ आनी कोणाक सकड वर्गणी लाभल्या म्हूण आतां पळया आदल्या हप्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल आसले हांचे पैकी पंगडाक बरसनांतलो शब्द खंयचो म्हूण विंचून काड बातेण मोरगी ताळणे आनी कुंकाड सारकें ऑप्शन आसा कुंकाड सारके जबाब दिल्ल्या पैकी इनाम हांकां फावो जाता नियोर लोबो कतार नमान बाळोक जेसू मैनाळे लाभता पाऊल डिसोजा मुडिगेरे दैविक अमृत मैनाळे लाभता शर्लिन मंगळूर अर्सो मैनाळे लीटा पिरेरा शिरताडी उजवाड पंद्राळे लाभता रॉबर्ट फर्नांडीस निर्मार्गा आमचो संदेश मैनाळे जसिंता डिसोजा बोंदेल रेगिस्तानांतले फुल फ्लाविया अल्बुकर्काची कोंकणीक अनुवाद केल्लो बूक शॉन नोरोना बेळमन स्टानी बेळासो काणयेचो पुंजो फावो जाता आनी नॅन्सी मार्टेस शिरताडी सेवक मैनाळे फावो जाता कोणाक सकड वर्गणी लाभल्या बूक लाभल्या दाखर थंयसर दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करचें कोणाच्या एड्रेसार तुमची वर्गणी वा तो बूक पावीत जाय म्हणलें त्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करणे तिळसूचें तर खरी आतां मुखारसून वरया आयच्या अंगड्याचें दुसरें सवाल खंयचें म्हूण पळया तर आयच्या अंगड्याचें दुसरें सवाल तुमच्या टीव्हीचेर दुसरें सवाल अशें आसा गोंयांत वोवयो काजराचे वेर्स इत्यादी मनशाक आडवरून एक फर्माण दिल्लें आसा
आणि हे फर्माण दिल्लें वरस आनी दीस खंयचे? ऑप्शन्स आसात 1737 मार्चाची 14 तारीख, 1737 एप्रिलाची 14 तारीख, 1837 एप्रिलाची 30 तारीख, 1763 एप्रिलाची 14 तारीख. तशेंच ह्या कार्यांत फुडल्या दिसांनी तुमकां कितें खंयच्या विशयाचेर सवालां जाय जे म्हणले जरूर तुमची अभिप्राय तिळसूचे गरजेचे जावन आसा. 3 सीझन जाली आनी 3 सीझनांत तिसऱ्या सीझनांत जवळच 30 अंगड जाले. जातूंतले विशय आमी आमच्या हर एका अंगड्यांनी कवर केल्लीं आसात. हर एका अंगड्यांत नवे नवे विशय कोंकणीक लक्ती जाल्ले. कोंकणी कला, संस्कृती, आमचो धर्म आसूंक पुरो वा आमच्या भोंवतणी आसचे कोंकणी मान मनीस आसूंक पुरो, तशेंच कोंकणी संस्था विशयांत जातूंतली जाणवाय आमी फाटल्या अंगड्यांनी आमी तुमकां दिल्लीं आसात. तशें आसतना जरूर फुडल्या दिसांनी खंयच्या विशयाचेर तुमकां हो अंगडो सादर करी जे म्हणलो बघता, खंयच्या विशयाचेर तुमकां आमच्या अंगड्यांत आनीकय जाणवाय मेळचे म्हण बघता, जरूर तुमी आमकां उलो करन. आमच्या कार्याच्या संयोजकाक तुमी संपर्क करियेत वा आमच्या TV चॅनलाक संपर्क करन जरूर तुमकां तिळसियेत. सवालाक जाप दिवच्याक जसिंताबाई कुलशेकर तावन लायन आसा. जसिंताबाई नमस्कार. नमस्कार तुमका. कुलशेकर तावन कितें करता तुमी? आम्ही घरात असता. जसिंताबाई, आतां आमच्या काजरां सोबणांनी पुरा गेल्यार वोवियो वेर्स आमकां आयकूंक मेळटा. तुमकां कांय वोवियो वेर्स कळीत आसा गी? डी 1780 एप्रिल 14. तुम्ही इसवीत आदल बदल केले गी म्हणून. बी गी डी गी? एप्रिलाची 14 तारीख 1763. ऑप्शन डी म्हणटात, करेक्ट गी? वय वय वय. इल्लें सारकी चिंता पयली कॉलर गडीबिडी करनाका, इल्लें पळया. रायट रायट. बदलूंक जाल्यार बदली येता. ओके. ऑप्शन सी म्हणटात गी? वय वय. पक्का घेता, चेंज करूंक ना गी मागीर? वय वय वय. ओके, देव बरें करूं. जसिंताबाई उलो केल्लाक. मुख्लो उलो हांगासर आसा ऑल्विन कासिया तावन. ऑल्विन बाब नमस्कार. आमच्या कार्य केदळा तावन पळोवन आसा ते सांगा म्हाका. आमच्या कार्याक 2 महिन्यांतर पळोवन आसा. 2 महिन्यांतून पळोवन आसा. आज पयले फावटी उलो करचे गी म्हणून न्हय? वय वय, फर्स्ट टाइम. फर्स्ट टाइम उलो करतना कॉल तुमकां मेळ्ळें, तशें ते प्रायजय मेळूं दी म्हणली आमची आशा. जाय ते बरें करूं, मेळूं दी. सवालाक पळया आनी जाप कितें म्हण सांगा म्हाका. जाय. गोंयांत वोवियो, काजराचे वेर्स इत्यादी मनशाक आडवरून फर्माण केल्लें वरस आनी दीस खंयचे? ओके, तांचो ऑप्शन डी ऑप्शन. ऑप्शन डी म्हणटात की बी म्हणटात? इल्लेशे कस जातात म्हाका समजूंक. ABCD. डी फॉर डॉग न्हय? येस, डी फॉर डॉग. ओके, देव बरें करूं. बदलावण करतात गी वा तेत आसूं दी गी? ना, तेच आसूं दी. तेत आसूं दी म्हणटात गी? वय. ओके, देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. ओके, थँक्यू सर. येस. मुख्लो उलो पेरमनूर तावन नवीन लायन आसा. हॅलो. हॅलो. जाप कितें म्हण सांगता आतां? डी, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी म्हणटा आतां. पळय सारकी चिंता. ओके. ऑप्शन डी न्हय म्हण म्हाका बघता. ABC आसा काय कितें म्हणटा आतां? ऑप्शन डी. डीत म्हणटात गे? वय वय. ओके, देव बरें करूं. ओके, थँक्यू. मुख्लो उलो पांबूर तावन जॉयस बाय लायनर आसा. हॅलो. हॅलो. जॉयस बाय नमस्कार. नमस्कार. जॉयस बाय, कितें विशेष पांबुरांत? आंबरान काय विशेष ना. पांबुरांत कांय ना. आज तुमकां प्राइज मेळ्ळ्यार तेच विशेष जाताले न्हय? वय वय. येस जॉयस बाय, कोण सगळ्यात आसात घरा? आम्ही माई माव म्हजो नवरो. ओके, आता इतल्या जाणांनी सांगाता म्हणून खंयची जाप म्हणून निर्धार केला? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी करेक्ट गी? ओके, देव बरें करूं उलो केल्ल्याक जॉयस बाय. येस. मुख्लो उलो हांगासर आसा पुत्तूर तावन अल्फिया. हॅलो.
हॅलो अल्फिया नमस्कार. नमस्कार. सो अल्फिया ने तुझं नाव आले नाव अल्फिया. वयांसिया ओके अल्फिया म्हणल्यार अर्थ कितें ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ कोणे दवरलें नाव कळ्ळें तसा मम्मी मम्मीन ओके अनेक पुढे मम्मी लागी अर्थ कितें म्हण विचार आता सवालाक जाप कितें म्हण सांग. 1763 एप्रिल 14 1763 एप्रिलाची 14 तारीख म्हणटाय गे. वय डी ऑप्शन डी म्हणटाय. वय ओके देव बरें करूं अल्फिया उलो केल्ला का डी 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 ओके कळ्ळें. मुक्लो उलो आसा कैकंबातावन जोशल. हॅलो 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 जोशल नमस्कार. नमस्कार. येस कैकंबातावन तुमी उलो करतात जावलाक जाप कितें म्हण सांगतात. आन्सर डी ऑप्शन डी आन्सर म्हणटात गे. तुमकां ओवियो कळीत आसा गे. आसात हा एक म्हणयेत गे एक खंयची ओवियो केल्यार जालें उडासेना उडास येना न्हय. ओके जावं दी देव बरें करूं उलो केल्ला का. ओके ओके येस अशेंच मोग आसूं दी. तर मग अशा वीक्षकांनो हफ्त्याचे सवाल परत एक पुढे तुमच्या टीव्हीर येता कितें म्हण तें आमी पळया आनी हफ्त्याच्या सवालाक हरी एकल्यांनी जबाब दिवबेत. सान फ्रांसीस सवेर गोंयचे धर्नीर पयलें देवुल्लो दीस आनी वरस. ऑप्शन आसात 1580 41 एप्रिलाची 6 तारीख. ऑप्शन बी आसा 1540 मेयाची 5 तारीख. 1543 एप्रिलाची 5 तारीख. 1542 मेयाची 6 तारीख. सारकी जाप कितें म्हण तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचे. व्हॉट्सॲप करूंक तुमकां नंबर 9380043073 ह्या नंबराक व्हॉट्सॲप करता आसतना नांव गांव आनी तशेंच जाप धाडा ताज्या सांगाता कॉन्टॅक्ट नंबर तुमी धाडचे. दुसरें सवाल आमी विचारलेलें आसा आनी दुसऱ्या सवालाक सारकी जबाब कितल्या जाणांनी दिला म्हण पळोवच्या की पयलें कोणें दिल्या आनी खंयची जबाब म्हण आमी आतां पळया. आयच्या अंगड्याचे दुसरें सवाल. गोंयांत वोवयो काजराचे वेर्स इत्यादी मनशाक आडवरून फर्माण दिल्लें वरस खंयचें आनी सारकी जबाब आसा ऑप्शन बी 1737 एप्रिलाची 14 तारीख सारकी जाप आसा. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो आदल्या हफ्त्यांत आमच्या कार्यांत भाग घेवन विजेत जाल्ली हांगासर येवन तांची नामां व्हरून गेल्यांत तांची एक झळक आतां पळया. तर आयच्या अंगड्याचे तिसरे सवाल कितें म्हण पळोवचो वेळ आनी तिसरो सवाल टीव्हीचेर. लुईस मस्करेनस आनी लुईस खण्णाप्पा हांणी कोंकणी दिर्वें पत्र सुरवात केल्लें खेदाळा. थंयसर तुमकां ऑप्शनां दिल्यांत 1912 मे म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. 1914 जून म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. 1912 मे म्हयन्याचो दुसरो शुक्रार. 1914 जून म्हयन्याचो दुसरो शुक्रार. तर सारकी जबाब कोण दिता म्हण पळोवच्याक आमी आतोरान राखून आसा. बौलांत मस्त जागो आसा आयच्या अंगड्यांत. सबार नांवां वचोनातय नांवां मस्त उणी आसात. कोणाक फुडल्या वेळार हांगासर बौलाक वचपाक अवकाश मेळटा की पळया. कोण बौलाक वता आतां नेक्स्ट सवालाक खंडीत जावन जाप तुमकां भोवमान खंडीत मेळटा म्हण सांगूंक हांव वाशेवन मुखलो उलो हांगासर काण घेता. देरला कट्टेतावन ट्रीजा लायन आसा. ट्रीजा बाई नमस्कार. हॅलो हॅलो ट्रीजा बाई. ट्रीजाबाई वय नित्यादर्शन ट्रीजाबाई. हां येस ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी म्हणटात गे. बी म्हणटा ABCD बी 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 ओके ए बी ओके येस जून म्हयन्याचो पयलो शुक्रार म्हणटात 1914 न्ही ट्रीजा बाई. हो ऑप्शन बी 1914 जून म्हयन्याचो पयलो शुक्रार म्हणटात. वय ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. मुखलो उलो आसा कासिया तावन निखिल लायनर आसा. हॅलो निखिल. हॅलो येस निखिल कितें करताय तूं. हांव काम करना आसा. हां आतां जबाब कितें आसतलें केदळा पत्र सुरवात जाल्लें. ऑप्शन बी
पळय इल्लें चिंत एकल्यान बी म्हळें म्हणून सगळीं बी सांगून आज बाऊल खाली जाला. ऑप्शन बी म्हूण म्हाका बगताय ना त्या खातीर. तशें ऑप्शन हांव सीयाक घेता. ऑप्शन सीयाक वेताय गे. वय वय गॅरंटी गे. गॅरंटी गॅरंटी. ओके पळया तुवें दिल्ली जाप सारकी गी ना गी म्हूण पळया. ओके ओके. येस देव बरें करूं उलो केल्लाक. मुकलो उलो आसा निड्डोडी तावन लेन्सन. हॅलो लेन्सन. हाय. येस लेन्सन जाप कितें म्हूण सांगचें म्हाका. हॅलो. ऐक आतां लेन्सन जाप कितें. हा तुमचो आवाज क्लियर आयकना. जाप कितें म्हूण सांगा. ऑप्शन ए बी सी डी. आन्सर सी. सी म्हूण सांगतात गी. वय वय. सारकी चिंता परतान बदलूंच जाल्यार बदली येता. आन्सर सी बदलूंक ना. बदलूंक ना गे तर सीत आसूं न्ही न्ही. वय वय. ओके देव बरें करूं लेन्सन उलो केल्ल्याक. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो तुमकां सुमेस्तांक कळीत आशिल्ल्या प्रमाणे दायज वर्ल्ड फिल्म्स येदोळच एक अपुर्बाचे नवे फिल्म हाडण्यान आयला. बापाचे पुताचे नवी येदोळ पर्यंत जाय तितले प्रिमियर शोज जाली आनी हर एक प्रिमियर शो हाऊसफुल जाल्यांत आनी परत फुडल्या प्रिमियर शोवाक दायज वर्ल्ड फिल्म्स आयते आसा. बापाचे पुताचे नवी आमच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक दाखोवचे खातीर सादर करचे खातीर हेच नोव्हेंबराच्या 23 तारखेक म्हणजे आयतारा दनपारा 3 वरार प्रिमियर शो आसा. तशेंच नोव्हेंबराच्या 26 तारखेक 26 7 वरार भारत बिग सिनेमासांत प्रिमियर शो आसतलो. जर तुमकां ह्या शोवाक वचून तुमी मुवी पळयची तर जरूर दायजीच्या कारभाऱ्यांक तुमी संपर्क करचो. जावं पुरो प्रवीण तावरो वास आनी बेळाक तुमी संपर्क करचो. तशेंच दायजी वर्ल्ड दफ्तरारी हाची टिकेट तुमकां जरूर मेळटा. एक कोंकणींतलें एक नवें साव हाडिल्लें तितलें मात्र न्ही एक दुसऱ्याच हंताचें विभिन्न शैलीचें एक अपुर्बाचे पिंतूर बापाचे पुताचे नावी पळोवंक विसरनाकात. मुकलो उलो हांगासर आसा ताकोडे तावन मनोज लायन आसा. हॅलो मनोज. हॅलो 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 सर. येस मनोज कसो आहे. येस सर. हा बरो सर. आदल्या अंगदार प्राइज मेळ्ळें गे म्हणून न्ही मनोज. वय 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 बसतो कुठे येस मेळ्ळा. प्राइज खाण गेलें गे. वय वय खान गेला. ओके आतां ह्या अंगड्याच्या तिसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हणटाय. ऑप्शन हांव सी घेता 1912. ऑप्शन सी म्हणटाय गे. सी और ए दोनांत कन्फ्युजन आसा. पळया बदलूंच जाल्यार बदली येता तुवें आनी अवकाश दिता. सर ऑप्शन ए घेता. ऑप्शन एक वेताय गे. वय वय. आतां परतान बदलीचे म्हळ्यार तूं म्हाका मार घालूंक काय गे म्हणून. ओके देव बरें करूं. ए नाल्यार सी. आतां ए राजा सी जाल्यार सीयान खंयचे जायत म्हण सांग म्हाका. ओके हांव तर सी घेता सर. ऑप्शन सी घेताय गे. वय वय. परतान बदलूंक ना न्ही. ना ना ना. ओके म्हाका चीट काणयोन तिशी निशीन जाली त्या खातीर हांवें विचारलें. वय सी गे गे. सी घेता हांव सर. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. मुकलो उलो हांगासर आसा काही कंबातावन ज्योती लायनर आसा. हॅलो ज्योती. हॅलो. येस ज्योती बाईक नमस्कार तुमकां. नमस्कार. जाप खंयची सारकी म्हूण बगता तुमकां. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी म्हूण बगता गे. होय. बदलूंचे जाल्यार बदली येता. बदलून म्हाका आज प्रायजां दिवचे म्हणली म्हाका आशा जावन आसा पूण बावल इल्लो खाली खाली दिसता त्या खातीर. ए बी सी डी. सी सी. सीत गे. होय होय. ओके देव बरें करूं ज्योतिबाई उलो केल्ल्याक. मुकलो उलो परमनूर तावन प्रमिळा लायनर आसा. प्रमिळा बाई नमस्कार. हा नमस्कार. येस तुमचे प्रकार लुईस मस्करेनस आणि लुईस कण्णप्पा हांणी कोंकणी दिर्मे पत्र सुरवात केल्ल्या केदाळा. ये आन्सर मे 1912 मे महिन्याचो पहिलो शुक्रार गे. हा वय वय वय. पक्का ने. पक्का. बदलावण नाम गो. हा. ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. हा जाय. नमस्कार. हॅलो. येस जेस्सी अल्मेडा. जेस्सी अल्मेडा गे तुमचें नाव. खंय तावन तुमी. रुजाई टावन. सो जेस्सी अल्मेडा रुजाय तावन. ओके जबाब कितें म्हणटात तुमी. आन्सर ए.
ऑप्शन ए आन्सर म्हण सांगतात गे मे महिन्याचो पहिलो शुक्रार म्हणटात. वय ओके देव बरें करूं. या येस. आणि हांगासर तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक आसो वेळ हांगासर संपता. परत एक पुढे व्हॉट्सॲप सवाल तुमचे खातीर आमी घालता. ते सवाल तुमी पळोवन व्हॉट्सॲप सवालाक जाप कितें म्हण आमकां धाडचे. सवाल अशें आसा. सान फ्रांसीस सावेर गोंयचे धर्नेर पयलें देवुल्लो दीस आनी वर्स खंयचें. 4 ऑप्शन तुमकां दिल्यात. 1541 एप्रिलाची 6 तारीख, 1540 मेयाची 5 तारीख, 1542 एप्रिल 5, 1542 मेयाची 6 तारीख. सारकी जबाब कितें म्हण तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें आनी व्हॉट्सॲप करूंक आसचें नंबर येदोळूचो तुमचे थंय आसा आनी त्या नंबराक तुमी एका हप्त्या भितर व्हॉट्सॲप करचें. परत तुमच्या गमनाक दायज वर्ल्ड फिल्म्स जावन आयला येदोळूचो मुवी आयला बापाचे पुताचे नावी. ह्याच नोव्हेंबराच्या 23 तारखेक, नोव्हेंबर 23 तशेंच नोव्हेंबराच्या 26 26 तारखेक पुरवा आयतारा दनपारां 3 वरार आनी 26 तारखेक 7 वरार भारत बेग सिनेमासांत प्रिमियर शो आसतलो. जरूर ह्या शोवाक तुमी वचचें कित्याक म्हळ्यार एक अपुर्बाचे सोबित मुवी पळोवंक तुमी चुकचे नाका म्हूण सांगूंक हांव खुशी भरता. आनी टिकेट जाय तर खंडीत आमच्या कार्याच्या ह्या दैची वर्ल्ड संस्थेच्या कारभाऱ्यांक तुमी संपर्क करियेत. तर आयच्या आंगड्याच्या अखेरीच्या सवालाक जाप कितें म्हण पळया. लुईस मास्करेनस आनी लुईस कण्णाप्पा हांणी कोंकणी दिर्वें पत्र सुरवात केल्ली तारीख 1912 मे म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. सारकी जबाब. आनी कोणें सारकी जबाब दिल्यांत तांची नांवां आमी दोगी सजराच्या लक्की बावलांत येदोळूच आमी घाल्लीं आसा. आनी आतां वेळ आयला कोणाक प्रायज मेळटा म्हणून पळोवचो वेळ. आयच्या अंगड्या दिल्लेशे नंबर आसल्यान दिल्लेशें कन्फ्युजन आसतलें आनी फकत तेगांची मात्र नांवां हांगासर आसात. 3 प्रायज गॅरंटी. आनी पयली चीट कोणाची काडटा तांकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन धर्मार्थ भलायकी तपासणी करूंक अवकाश मेळटा. आनी ती जावन आसली जेस्सी बाय रुजाय तावन उलो केल्लें. तुमकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड मेळटा. आनी युनिटी हॉस्पिटल एका पुर्बाचें आस्पत्रे आमच्या कार्याच्या हर एका अंगड्याक तांणी धर्मार्थ भलायकी तपासणी करूंक दिता आसतना तुमची भलायकी सांबाळच्याक कितेंच गरज आसा तर जरूर तुमी युनिटी हॉस्पिटलाक वचयेत. मुखली चीट तांकां मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट हांचे तावन इनाम फावो जाता. जॉयस पांबूर तुमकां परबी पडयता. जॉयस बाय पांबूर. मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स ह्या दिसांनी भुरग्यांक इल्लोसो अवकाश मेळटा. जरूर थंय वसा गम्मत करा. तशेंच मुखली चीट काडटा तांकां लाखेनी हांचे तावन केक मेळटा. प्रमिळा पेरमनूर तुमकां लाखेनी हांचे तावन केक मेळटा. क्रिसमस लागीं येवन आसा. क्रिसमसाक तुमकां प्लम केक जाय तर वा तुमच्या घरा जावच्या खंयच्याय कार्या सोबणांनी तुमकां केक जाय तर काजराक वा एंगेजमेंटा वा खंयचेय कार्य बल्क ऑर्डरी तुमकां थंयसर लाखेनी काण घेता. येस. तशेंच येदोळूच 3 सारकी जबाब दिल्ल्याची चीट आमी येदोळूच काडली आसा. पूण प्रायजां उरल्यान त्या खातीर कोणें कॉल केला तांचे पैकी आमी 1 लाख लकी विनर जावन फुडलें प्रायज दिवच्याक खुशी व्हरता. आनी कोणाक प्रायज मेळटा म्हण पळया. येस. रेक्झिन सेंटर हांचें प्रायज सेलीन किन्नी तुमकां रेक्झिन सेंटर हांचे तावन गिफ्ट वॉचर लाभता. आनी रेक्झिन सेंटरान तुमकां जाय तितले घराक जाय नवे कर्टन्स आनी पुरा तुमकां मेळटा. तांकां जरूर तुमी संपर्क करियेत. ओके. सो येदोळूच चिटयो मुक्त जाली. त्या खातीर 1 लाख आमी लकी विनर कॉलर तावन आमी काडनायचें प्रायज दिल्लें आसा. आनी आयचें कार्य तुमी समेस्तांनी विक्षण करन कार्याक उलो करन तुमी प्रयत्न केल्ले आसा जबाब दिवच्याक. तुमकां सुमेस्तां की ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणाक इनामां लाभल्यांत जरूर तुमी आमच्या दफ्तराक येवन तुमची प्रायज तुमी स्विकार करचें. आनी कोण हेरांक धाडटात प्रायज दिवंच काणी येवच्याक तुमची ID फोटो आयडेंटिटी तुमी धाडन
हांगासर येवन एका हफ्त्या भितर प्राइस तुमी स्विकार करीत म्हणून विनंती कर. आयचें कार्य हांगासर सोंपयता. हो जावन आसलो आयचो आमी दोगी सेसरा रिलोडेड ह्या कार्याचो 30वो अंगडो. फुडल्या हप्त्यांत आनी एका नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन परत आमी मेळया. तवळ पर्यंत मोग उडास हासो सदांच आसो. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा